ಕರೆದೆ ಎಳಸು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಗುರಿಯು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿವೆ ನಡೆಸನ್ನನು ಸಾರಲು ಹರಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾ ಬಾಳಲು ದೀಕ್ಷೆಯ ತೊಡಿಸಿದೆ ನೀ ಶರಣನು ನಾನಾಗಲು ನೀನಿತ್ತ ನುಡಿಯನ್ನು ನಾ ಸಾರಲು ಹರಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾ ಬಾಳಲು ದೀಕ್ಷೆಯ ತೊಡಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಗುರುವಾಗ ಬಾ ಗುರಿ ತೋರ ಬಾ ತನು ಮನಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬು ಬಾ ನನ್ನ ಗುರುವಾಗು ಬಾ ಗುರಿ ತೋರ ಬಾ ತನು ಮನಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬು ಬಾ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ಮಿಡಿದ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ಎಳಸು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಗುರಿಯು Ursam Brahma, Anam Bapa, Tuja Templa, Kamana, Jakarta, Betung Tuka. Triente watuka wakentau, mai matu jikawan bersita, fakta amci se mulkon kita, utpatu jilabai mun berata, mursam dosa, mursam brahma, kaljam kalsa, bedong tuka, bergam balida. Iktai salah segeng fingers to down. Watun kêu cha segeng Krista Dewa. Povin kakna thầy berusul. Mantau papa ami sekedo. Ursam dosa, ursam drama. Demnyang papa tuja templa. आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुवे आसू. Diswo aiso
त्या संभ्रम असो आनी दाबाज असो दुनिया देवाक अर्गा दिवसो एक कुटुंब जावन पंजा फिरगजेची सर भावार्थी आमी फाटल्या दिसांनी आमच्या फिरगजेन जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आनी इगर्जेच्या अभिवृद्धेचें काम हाती घेवन बऱ्या तरान पोंताक पावल्ल्या खातीर उपकारी काळजान दुनिया देवाक अर्गां दिवंक आनी संगता सामका आदार दिल्ल्या सर दानी खातीर मागोवंक संगता मेळ्ळ्या हांगासर जर कितेंय अभिवृद्धी जावंक पावलां तर हाका कारण आमची पात्रोनू सारिता आर्थीक रितीन कश्टांचें म्हणलें काम तिच्या मजतीन आमकां फावो जाला आशा कंडल्याची शेकाय आनी आसाद आसले लेगून साद करची शारोतिणी म्हणून आवाडलेली आमची पात्रोन सारिता सदांच जेजू लागीं आनी देवा लागीं मागून आमकां दिता ह्या खातीर तिचो आमी उपकार बावळटा फिरगजेच्या कामाक आर्थीक रितीन आनी हेर रितीन कुमो केल्ल्या सर दानीक हितैशींक आनी सर वावराड्यांक तुज्या बेसावांनी बर सांगातास आयची देवस्तुती देवाक मानूच्याक नितळ काळीज गरजेचें म्हणलो संदेश दिता पातकाच्या बुलोवण्यातावन पयस रावन देवा आनी मनशाच्या सांगाता जियोंक गरज आसची कृपा जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया मोगाच्या भावा भयणीनो जायकी आमी अर्गां दिवंक फावो कित्याक सारिताक समर्पण दिल्ल्या ह्या देव तेंपलाचें नवीकरण निकेब जाग्याचें नवीकरण मोरये सोग्रोट्टो आनी पात्रोन सांतिनी ग्रोट्टो हें सगळें नवीकरण करून नव्यान बांदून एक नवें रूप ह्या इगर्जेक ह्या सुतुराक आयलां देखून देवान हें आमकां साध्य केलां देवाचो आदार नासतना मनशान कितलें वावर केल्यार तें व्यर्थच आमी वावर करतना देव आपलो आदार दिता देव आपलो आशिर्वाद दिता आनी हें हांगासर जाल्ल्या वावरांत आमकां खरेपणीन दिसून आयलां देखून आज हो दीस जावन आसा अर्गां दिवचो आमी सगळे याजक धर्मीक भयणी आसात आनी फिरगजगारां आनी आमी सगळीं भाव भयणी देवाक अर्गां दिवच्याक हांगासर आयल्या मिसाचें बलिदान जावन आसा श्रेश्ठ अर्गां बलिदान श्रेश्ठ आराधन आनी अर्गां देवाक दिवचें देखून हें मिसाचें बलिदान फावो त्या तरान नितळ काळजान शुद्ध मनान देवाक भेटोवन दिवच्या खातीर आमी आमकांच आतां आयतें करया आनी ह्या संदर्भार नवीकृत जाल्ल्या ह्या देव मंदिराचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या संदर्भी आमी मागून घेवया मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या देव मंदिराच्या नवीकरणाचेर आशिर्वाद घालूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या हे पवित्र रितीन भक्तीन वांटो घेवया आनी सरस्परा कडेन खालतेपणी प्रार्थुया देवाचें उतर आयकूंक आनी संस्कार संभ्रमूंक हांगा येतल्या सर्वांक नीट मनान क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक कारण तसो जावन आसा म्हणलें आमी समेस्त वळखून घेवया प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका वाकणटा फातका गठना वरवीं दुस्पटिल्ल्या मनशांक आपलें रगत वारोवन एकठांवचे खातीर तुवें तुज्या पुताक संवसारांत धाडलोय ताणें एका हिंडांत जमयिल्ल्यांचो तो गोवळी आनी दार जो कोण तांतल्यान भितर सरता तो थारान जोडटा भायर भितर येता आनी ताका सोरोव मेळटा देखून बापा आमी तुजे कडेन मागता नवीकृत केल्ल्या ह्या देव मंदिराचेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तुजेशी येवन आनी ताचेर भावार्थ धरून ह्या तुज्या देव मंदिरांत ती भितर सरूं दोमदुताचे शिकोवणेक उंड्याचे मोडणेक आनी मागण्याक ती रावो अशें ती सर्गी जेरुसलेम बांदून हाडूंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
हवे उदा देवाळाच्या उजव्याला वाढवली आणि कोणासशी येते उदा पावले ते सोमेस्त पाछाव झाले आणि ते मुळाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सशिनी तळ उदासरी एकमेव अद्रेका तशी वचो मुसो तुका लागेता येवा देखी हवे उदा देवाळाच्या उजव्याला वाळवलीची आणि कोणासशी येते उदा पावले ते सोमेत बाछाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सम्याक दिन वाचून महिमा देवाक उंसर्गी गायन करया प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणिक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
लेवितांच्या पुस्तकांतले वचप सरस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, एका मनशाचे कातीचेर सूज वा कोड वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध, याजकान तो अशुद्ध म्हूण प्रकट करूंक जाय. ताका माथ्याचे कोड लागलां. कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगय नासता सोडूंक जाय. ताणें आपल्यो मिशो धांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हूण मोग मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. देखून ताणें एकसुरो जियेवंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियेवंक जाय. देवाचें उतार हें. सा पावलून कोरिंत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना
समेस्तांच्या फायद्याक पडाशे सर संगतींनी सकटांक मानता तशें चलता अशें समेस्तां बचाव जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशीन येवन ताचे मुखार सर पडोवन अशें पराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें खोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीद याजका सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सो सगळ्यांतल्यान ही खबर प्रगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वसोंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारीय कुशीचो लोक ताचे सरशीन येवन सासतालो. देवाचे उतर हे. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराच्या परगटणेंत आज आमी आयकलीं वाचपां वर्साच्या साद्या काळाच्या 6व्या आयताराची. आनी प्रत्येक जावन आयचें पयलें वाचप आनी आयच्या सुवातेंत कोडाच्या पिडेकारा विशयांत आमी आयकलें. परन्या सोल्ल्यांत कोडाची पिडा लागिल्ल्याक कशें चलयचें, कितें करीचें म्हणलें थंयसर थोडे निर्देश दिल्ले आमी पळयता. एका मनशाक जर खोड लागली म्हणून याजकान नक्की केलें तर ताणें समुदाया भायर रावचें आसलें. हाका निर्देश दिल्याचे पयले वाचपाचो विशय. आनी ताका विरोध म्हणले बरी 9व्या सोल्ल्यांत जेजू सरशी तो खोडकार आयिल्लो, तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून ताका नितळ केलें आनी परत ताका समुदायाक भितर हाडलें. एक नवेपण, एक नवीकरण, एक नवसरणी त्या खोडकाराच्या जिवितांत घडोवन आयली. तो जावन सायच्या सुवातेचो विशय आमी आयकल्लो. आज
या देवतेंपलाचें नवीकरण आमच्या निकेब जाग्याचें नवीकरण तशेंच मोरियेसो आनी पात्रोन सांदिनसो ग्रोट्टो नव्यान बांदिल्लो आशिर्वचन ही सगळीं कार्य आज आमी सोलोवन धन्या देवाक अर्गां दिवचो हो एक बरो संदर्भ आनी ह्या खातीर आमी सगळीं ह्या देव मंदिरांत नवीकरण जाल्या देव मंदिरांत हें बलिदान भेटोवंक आमी आयल्या फिरगस जिवनांत इगर्ज एक केंद्र स्थान घेता आमच्या भावार्थी जिवनांत इगर्ज ही आमकां प्रमुख जावन आसा जल्मातावन मरणा पर्यंत एक फिरगस म्हणटाना आमच्या मोती कितें येता एक फिरगस खंयची आमच्या मोतीक परिचीत आसा जाल्यार एका इगर्जेचें एका फिरगजेचें नांव सांगतस आमकां त्या फिरगजेच्या इगर्जेचो उडास येता पुत्तूर म्हणटा आसतना पुत्तूर त्या इगर्जेचो उडास येता आनी ताच्या बोवारी दुसऱ्यो संख्या आसात लागींच एक याजकाचें वस्तेघर आसा इस्कॉल आसा कॉमेंट आसा आनी एक हॉल आसूंक पुरो एक सिमेस्टर आसा मुखार एक मैदान आसा भुरगीं थंयसर खेळटात युवा जण थोडी चटवडको करतात वर्सां मदें तवळ तवळ थोडी सांस्कृतीक कार्य त्या वाठारांत जातात दिसपरतें भक्तीक कार्य आध्यात्मीक कार्य थंयसर जाता एक फिरगस म्हणटाना हें सगळें आमच्या मोतीक येता पूण फिरगस म्हळ्यार फकत ती इगर्ज न्ही बगार ती एक बावर्त्यांचो जोमो बावर्त्यांचो एक वोट ती फिरगज इगर्ज वा देव टेंपल म्हणटा हांव देवाचें मंदीर म्हणटा हांव तें देवाचें घर आमच्या जिविताची महत्वाची गणितां थंयसर चलतात बावर्ती जिवनाची पवित्रानाचो साक्रामेंत आमी थंयसर घेता उपरांतले सडावो साक्रामेंत त्या इगर्जेंतच आमी स्विकार करता आनी आखरेक आमी मरण पावतानाय त्याच इगर्जेक आमकां हाडटात आनी पवित्र केल्ल्या त्या पवित्र जाग्यार सिमेस्त्रींत वा निकेब जाग्यार आमकां निकेब येतात देवाच्या मंदिराची देवाच्या टेंपलाची गरज कोणाक देवाक की मनशाक म्हळ्यार एक सवाल पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयल्यार दावीद रायान देवाक एक टेंपल बांदूंक ताणें मांडावळ केली सगळें वेवस्था ताणें केली आपणाक देवा खातीर एक मंदीर बांदिसय तोवळ पर्यंत पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल लोकां मदें देवाक एक शाश्वत मंदीर बांदिल्लें टेंपल बांदिल्लें उल्लेख आमकां वाचूंक मेळना दाविदानी मांडणी केली देवदार रूख आनी मोलादीक वस्तू वापान देवाक एक सोबीत मंदीर बांदिचें म्हणून ताणें योजन घालें पूण देवान तें योजन ताचे तावन जावचें निर्फळ केलें कित्याक ताणें जायतीं झुजां केल्लीं जायतें रगत वारयिल्लें राय बरो पूण तो जायते रगत ताणें वारयिल्लें देखून तो केदींच देवाक एक मंदीर बांदचो ना आनी देवान म्हळें हांव येदोळ एका मंदिरांत जियेल्लो ना इस्रायल लोक बासायल्याक आमच्या वाटेर आसता आसतना तंबांत हांव जियेल्लो ती सल्ल्याची आर्क पेट लोक इस्रायल लोक बासायल्या गांवांक त्या पैनार वता आसतना खंयसर तांणी तंबू मारलो की थंयसर एक तंबू ती सल्ल्याची आर्क पेट दवरूंक केल्ली आनी ह्या तंबाचेर देवाची महिमा देवाचो वैभव थंय वस्ती करतलो त्याचें पवित्रपण राखून व्हरतलो तशेंच ह्या हांव पैनारी आसतना खंयच्याच एका मंदिरांत आपूण रावलो ना म्हणून सांगून देवान दाविदाचें योजन तें निर्फळ केलें पूण दाविदा उपरांत साल्माव रायान देवाक एक मंदीर बांदलें आनी हे मंदिरांत देवाची महिमा देवाचो वैभव थंयसर वस्ती नासलो आनी ताचें पवित्रपण थंयसर दिसून येतालें आनी हें घडलें सुमार जेजू जल्माच्या 9-10 शतमाना आदीं आनी जेजू जल्माच्या सुमार 100 शतमाना आदीं सामारियाचो लोक विंगड जाता आसतना सामारिया घरांक हें देवाचें टेंपल जेरुसलेमांत आसलें बांदिल्लें साल्माव रायान आतां ह्या सामारिया घरांनी गेरिजीम म्हणल्यार पर्वतार देवाचें आराधन करूंक तांणी सुरू केलें नव्या सोल्ल्यांत सामारिया घरान स्त्रिये लागीं जेजून संभाशण करता आसतना जेजून सांगलें एक उतर आसा ती म्हणा लागली आमचे पुर्वज गेरिजीम त्या दोंगरार आराधन करताले आनी तुमी जुदेव जेरुसलेमांत आराधन करतल्यात पूण जेजू तिका सांगता स्त्रिये बाये जेरुसलेमांत जावं दी ह्या दोंगरार जावं दी देवाक आराधन करिनासतना सतान आनी आत्म्यान आराधन करचे दीस येताले संवसाराचें मंदीर देवाचें टेंपल आमकां सतान आनी आत्म्यान आराधन करच्या त्या एका हंताक पावल्यार आमचें आराधन तें फळादीक जाल्लें बरी म्हूण आमी सांगेता देवाच्या आराधनाक एक जागो एक टेंपल एक बांदप न्हय बगार आत्म्यान आनी सतान देवाक आराधन करचें चड गरजेचें
जेजून आपल्या परगट जिवितांतलो मोलादीक वेळ तेंपलांत करतलो म्हणून नव्या सोल्ल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. असोय उल्लेख केला दिसपट्टे तो देवाळांत शिकयतलो म्हणून. जुदेव धर्माच्या संप्रदाया प्रमाणे मोरयेन आनी जुजेन जेजूक तेंपलांत भेटयलें जेजूच्या बाळपणार आमी आयकता. 12 वर्सांचो जेजू आसतना तेंपलाक गेल्ल्या वेळार जेजू तेंपलांतच रावलो आनी तेंपलांत आपलो मनोभाव दाखोवच्या खातीर जुजे आनी मोरी ताका सोदून फाटीं आयलीं आनी मोरयेन ताका विचारलें, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव तुका सोदून आसले हांव. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हाका कशें तें सोदूंक पावल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जंय म्हणलें तुमी नेणा आसल्यात गी. तर जेजून तें तेंपल देवाचें मंदीर बापाचें घर म्हणून स्विकार केल्लें म्हणून थंयसर स्पश्ट जाता. आनी देखूनच जेजू आनी पेद्रू मदल्या जाल्ल्या एका संभाशणांत जेजू म्हणटा, वोस सरोवरांत गरी घाल आनी तुका मेळिल्ली पयली मासली उक्ती कर, तोंड उक्तें कर, थंयसर मेळिल्लें नाणें म्हज्या आनी तुज्या तर्फेन देवाळाचें तिरवो बांद म्हणून. जें कितें देवाळांतय तेंपलांतय आपणें करूंक आसा तें आपणें करी जाय. तें म्हजें कर्तव्य म्हणलें जेजून वळखून घेतलें आनी देवाळाचो तिरवो ताणें बांदलो. तेंपलांत जावन आसो तो वहिवाट व्यापार वहिवाट जेजून खंडन केलो. कित्याक तसलो व्यापार वेव्हार देवाळाक सहज जाल्लो न्हय. आनी देखून ताणें सुंबाचें चाबूकशें विणून थंयसर व्यापार वहिवाट करताले सगळ्यांक भायर धांवडायलें. जेजूक राग आयलो आनी तो म्हणा लागलो, म्हजें घर सर्व परजांक मागण्याचें घर म्हण आपयतलें, पूण तुमी तें केलां सोरांचें बुयार. आनी हातूंय परत आमकां कळीत जाता देवाचें मंदीर पवित्र. आनी त्या देवाचें मंदीर आमी खंयच्या खातीर तें निर्मेलांगी त्या इराद्या खातीर मात्र तें वापरी जाय, शिवाय संवसारी राटाबाळी खातीर व्यापार वहिवाटा खातीर देवाच्या मंदिराचो उपयोग करचें तें सारकें न्ही म्हणलें जेजूच्या ह्या घटना वरवीं आमी समजता. आनी जेजू आमचें हें देवाळांतय आसचें आमचो मनोभाव खंय आमकां पावयसय. मनशाक जेजू म्हणटा, मोडा हें देवाळ आनी 3 दिसांनी हांव तें परतून उबारतलों. ह्या संवसारी बांदपातावन तेंपल म्हणल्यार त्या बांदपातावन आपल्या जिवा विशांत तो उलयता. तुमी म्हाका मारतल्यात पूण 3ऱ्या दिसा हांव जिवंत उरतलों. मोडा हें तें देवाळ आनी 3 दिसांनी हांव तें परत उबारतलों. आनी जेजू उलयलो न्हय त्या जेरुसलेमाच्या तेंपला विशांत, बागार आपल्याच कुडीच्या तेंपला विशांत. एक तेंपल, एक देवाळ, देव मंदीर आमकां कित्या खातीर जाय? आमी हें तेंपल इगज म्हणून आमच्या सदांच्या भाशेर आपयता. इगज देवान आमच्या लागीं स्पंदन करचो जागो. हांगासर देव आसा, आमी देवाक मेळटा आनी आमकां बावार्थ्यांक, कातोलीक बावार्थ्यांक देवाच्या उतरां मुखांतर, येवकारिस्ता मुखांतर, मणयाऱ्या मुखांतर आनी आमच्या बावार्थी भाव भयण्या मुखांतर देवाचो संबंद, देवाचो स्पर्श, देवा लागीं मिलागत आमची जाता. आमी देवाक बेडसो जागो जावन आसा इगज, देवाचें मंदीर. अर्गां दिवंक, गरजे आकांत आनी मागण्यांत देवाचो आदार सोदूंक आमकां हो जागो उपकाराचो जाता. देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें हांगासर येता न्हय. आज आमी प्रत्येक त्याच खातीर आयल्या. सांगाताच आमच्या गरजा आकांतांनी आमच्यो विनात्यो देवाक आमी भेटयता, मागणें करूंक हांगासर येता. हो मागण्याचो जागो, अर्गां दिवचो जागो. आमकांच पवित्र करचो हो जागो जावन आसा. देखून जल्मातावन मरणा पर्यंत आमकां पवित्र करचें तें साक्रामेंत सडावत आमी इगजेंतच आमी घेता. आनी त्या मुखांतर जल्मातावन मरणा पर्यंत आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या जाग्यार पवित्र जाता. मौनपणान आमकांच आमी देवा मुखार खाली करचो जागो. आमचे कश्ट, संकश्ट, दूख, बेजाराय, जिविताचे बारादीक वजी, संवसार हळू करूंक सकानांतल्या वेळा आमकां आख्रेकाचो जागो जावन आसा. हो हांगासर येता. आमचें सगळें तें हारबार हांगासर हाडून देवाच्या आल्तारी मुखार आमी दवरता आनी तें हळू करून घेता. आनी देखूनच किर्तनगार किर्तन 84 तो म्हणटा, सर्वेस्परा दळबराच्या देवा, कितलें मोगापात्र तुजें निवास स्थान. सरस्वराचें आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगांनी रावता. हा कितलें सोबीत मंदीर तुजें सरस्परा, हे दळबरांच्या देवा. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो म्हणटा किर्तनगार. नसत्यांच्या थंबांत रावचें प्रास, म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें म्हणलें उल्लेख देवाच्या मंदिराच्या वटपणा विशांत किर्तनगारांनी उसारलीं उतरां आमी आयकता. तर आमचें मंदिरां, आमी म्हणचें देवाचें मंदीर तें कितें जायचें, मुखार आमी कितें करूंक सकाजें.
देवाचें उतरच आमकां जाप दिता. सांब पावलो एफेसकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत आनी हेर पत्रांनी आमीच देवाचें मंदीर, आमची कूड देवाचें मंदीर म्हणलें सांगता. एफेसकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा, दोमदूतांचे आनी प्रावाद्यांचे बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्त सिया बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबा रावन सगळें बांदप वाडात सोम्याक समर्पिल्लें मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्मा उदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यांत. देखून पवित्र स्नानांत आमकां सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं जाल्ल्यांक देवाचें मंदिरां जावन रुपीत केल्यांत. कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत सांब पावल म्हणटा, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणान. जर कोण एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी जावन आसात म्हणटा. परत सांब पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदिरां म्हूण तुमी नेणान की देवानच ताका एक देणें कशें तुमकां दिलां. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. आनी आमी खंयच्या तरान देवाक महिमा दिवची, खंयच्या तरान आमचीच कूड आमचें जिवीत आमी देवाक एक मंदीर जावन करचें. थंय तावन देवाक अर्गां दिता, थंय तावन देवा आमची मागणी देवाक भेटयता आनी तें पवित्र मंदीर करचें. कोलोसेकारांक बरोवन सांब पावल म्हणटा, देवान विसून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. आमी सगळीं देवा मुखार पवित्र आनी आमी पवित्र जावन उरा जाय म्हणून संवसारी मंदीर आसा, साक्रामेंत आसा, तें आमी देवाच्या मंदिरांत घेता. देखून खनमळायेचें, दायाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा, एकामेका दुरसो कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया. तुमी एकामेकाक दिता तें बोगसाणें सोम्यान आमकां दिल्या बोगसाण्या बरी तें जावं दी. पूण ह्या सर्व शगुणां प्रास तुमचें तें आसा जाय मोग, कित्याक मोग हे सगळेशे गुण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. उपकारी मनान आत्मीक गितांनी, काव्यांनी, किर्तनांनी देवाक अर्गां दिया. जें कितें तुमी करतात तें सगळें सोम्या जेजूचे नांवी करा आनी त्या मुखांत्र धन्या देवाक अर्गां दिया. म्हणून सांब पावल कोलोसेकारांक आमी देवाचें मंदीर जावन कशें चला जाय म्हणल्या विशयांत तूं आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सारिताक आमच्या पात्रोन सांतिनीक समर्पिल्लें हें मंदीर नवीकरण करूंक आमी सगळीं तुमी फिरगजकारां सांगात आयल्यात. हाचे सवय निकेप जागो नवीकरण मोरयेचो आनी पात्रोन सांतिनेचो ग्रोट्टो नव्यान बांदलो, ह्या सगळ्या वावराक तुमी एका मनाचे एका काळजाचे जावन सांगात आयल्यात. आनी देखून ह्या सांगातपणा खातीर आमी देवाक अर्गां दिसय. एक देवाचें मंदीर ताचे आदिनाच्या सर्व बावार्थी लोकांक सांगात हाडटा. हर एक आयताराचें आमी ह्या देवाच्या मंदिरा बोवारी आनी मंदिरांत सांगाता एका मनाचे एक कुटुंबाचे सांदे जावन सांगाता येता. जशें हें नवीकरण सांगाता येवंक कारण जालें तशें हें टेंपल तुमकां सांगाता दवरूंक कारण जावंक जाय. हें टेंपल तुमकां मोगाचें आनी मोगाचें जावन उरतलें, कित्याक ह्या टेंपला खातीर तुमी मेहनत काडल्या, ह्या टेंपला खातीर तुमी सॅक्रिफीस केलां, ह्या टेंपला खातीर तुमचें जावन कितें दिवंक जाता तें सगळें तुमी दिलां. हें टेंपल मागण्याचें घर, हांगासर आमी मागाचे हेरांक मागोवंक आमी अवकाश करून दिजे. देखून ह्या पवित्र जाग्याचें पवित्रपण आमी सांबाळची गरज आसा. इगजेची नितळाई सोबाई मागण्याक पुरक वातावरण रुपीत करता. आनी आयच्या दिसा आमी पळयता सोबीत तरान ही आल्तार सोबयल्या, नितळ जाल्या, मागण्याक हें सगळें आमकां पुराक जावन आसा. देखून एक देव मंदीर न्ही गरज देवाक, बागार आमकां आमची काळजां मनां संपूर्ण तरान देवा थंय व्हरच्याक आनी देवाचो अनुभव जोडच्याक एका देवाच्या मंदिराची गरज आमकां आसा. देवाळाची सोबाई न्ही केवल पेंटिंगांत, चित्रांत, नितळेन मात्र आसा, बागार टेंपलाक येतेल्या बाबार्थ्यांच्या नितळ काळजाच्या, नितळ जिविताच्या व्यक्तित्वाचेर आसा. देखून आमचें जिवीत आमी नितळ सांबाळी जाय. आयच्या सुवातेंत तो खोटकार आयिल्लो, तुका खुशी आसा जाल्यार तुवें म्हाका नितळ करूंक जाता. ताणें मागलें तुका गूण करूंक जाता म्हूण सांगूं ना, तुका नितळ करूंक जाता. जेजू आमकां नितळ करता. आमी नितळ जिवीत जिये जाय आनी त्या नितळ जिवितांत आमी जर
आमचें आराधन देवाक बटयता तें आराधन देवाक चड मोगाचें जातलें देखून किर्तन 15वें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या तंबान तूं कोण रावतलो आनी तें किर्तन जाप दिता कोण रावतलो की म्हळ्यार न्याय नितीन चलता तो सत उलयता तो पेल्याक वायट करिना तो खोटेपण खांटळटा तो रीण दिता पूण वाड घेना तो सोपूत दिल्लो सोपूत मोडिना तो आनी अस्खत्या विरोध लस घेना तो असल्या नितळ काळजाचो तुज्या मंदिरांत तुज्या तंबांत रावूंक सोदतलो आनी आमी असल्या जिविताच्या रिती मुखांत देवाक मानवालें जाय जय आनी आमचें आराधन ह्या मंदिरांत केल्लें तें देवाक मानवालें जाय जय देवाचो खरो अनुभव आमकां जाय जय तर मोगाच्या भाव भयणीनो इगर्जेक उपगा नाकात आत्मीक वा सेवेच्या कार्यांत वांटेली जावंक फाटीं सरनाकात इगर्जे भितर आत्मीक कार्य जाता आसतना इगर्जेच्या वाठारांत हेर चटवटको जाता जावं पुरो भुरग्यांच्यो युवा जाणांच्यो वडांच्यो विविध आयोगांच्यो असल्या चटवटकांक भरपूर सहकार तुमी दिया ही इगर्ज नवीकरण करूंक ही बांदूंक तुमच्या मालगाड्यान तुमी कुमोग केल्या आनी ही नवीकरण करूंक तुमी मस्त मेहनत घातल्या साक्रिफीस केला ही इगर्ज तुमकां मोगाची हें वातावरण तुमकां मोगाचें हें वाठार तुमकां मोगाचें देखून हांगासर येवंक तुमी उपगोवंक नजो इगर्जेंत येवन देवाच्या आराधनांत सक्रीय तरान भाग घेवंक तुमी फाटीं सरूंक नजो इगर्जेंत मुखली बसका खाली आसतना फाटीं बसच्या बदला मुखार येवन बसोंक तुमी लजेवंक नजो हांगासर जावच्या चड भक्ती कार्यांनी व्हडल्या ताळ्यान जबाब दिवंक व्हडल्या ताळ्यान गितां गावंक व्हडल्या ताळ्यान मागणी म्हणोंक आनी सांगात आस आमी खासगी मागणें करता आसतना हेरांक मागणें करूंक अवकाश दिवंक आमी फाटीं सरोंक नजो आनी हें केल्ले वरवीं आमी बांदिल्लीं हीं टेंपलां संवसारी टेंपलां हीं बांदपां हें देवाचें मंदीर तें जायकी ताचो प्रतिफळ आमकां जोडून दितलो आमी पवित्रपण आपणायतल्या देवाक आनी आमी चड लागीं जातल्या हें करूंक सरस्वती देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आयच्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर वस्तू सरसनार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन सलमाला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसारलो खरो देव तो देवातावन सलमाला ताका रसूंक ना बापाच्या साई बासो सर वस्तू केल्यार आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सडवणे बसोत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं हांव कार्मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुर्सान मारलो ताणें कस म्हणून सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सतमंता ईश्वरान जीव दाता तो बापा आनी पुता बराबर बापा नमस्कार महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देवसभेक सतमंता फातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन बाबार्थांची प्रार्थना मोगाच्या भाव भयणीनो उपकारी मनान आमी सर्व ह्या देव मंदिरान सांगात आयल्या देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्घ दिवच्याक सांगात आस ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आमी गरजेवंक देवाचो आदार आमकां गरजेचो हो आदार आमचे पासत पेल्या पासत सगळ्या पवित्र सेवे पासत आनी संवसारा पासत बाबार्थांच्या प्रार्थनांनी आतां आमी मागून घेवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आखे पवित्र सभेन ह्या संवसारी भयणान हातकाक व्हरता त्या संगती सर संगतीतान पयस रावन भगवान जिणी जिवंक हेर प्रयत्न करिशे मुखेल्यांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी सांगात आमी सर्वांनी सहकार वावरूंक अशें एक भद्र आनी बलिश्ट राष्ट्र बांदून
हाडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. या संभ्रमाचे मिसाचे बलिदान भेटोवच्या विगार जेराळ बापाचेर, साव बेटोनीकरच्या सर एजाकाचेर आनी आमचे फ्रिगस एजाकाक राख आनी सांबाळ, बरो बाळकी ताका दवर आनी तांच्या वावर मुखांत्र तुजे मिसां येसोसी बरीत रितीन मांडून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा लाभे दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फेरगेसाच्या गवली परिशदांचेर, आर्थीक समितींचेर, सर आयोगांचेर आनी संघ संस्थांचेर तुज्या आशिर्वादाने बोड. ह्या मुखांत्र तुजे मिसाव आमचे फेरगेसीन जिवाल आनी कार्याल जावन मांडून हाडूंक सर्वांनी आत मेलोवन वावरूंक जाय आसलो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर कुटुंबाचेर तुज्या देणांनी भर. कुटुंबाचो मोग मैपस समाधानान त्रास करून दी. मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोन तुज्या पुता साथ दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपट्ट्या ग्राजा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वावरच्या सर फिरगजगारांक तांच्या वावराचो फळ दया कर. काम करूंक बरी भलायकी लाभय. आपणाचो वावर मोगान करून एकामेकांतय तुका पळेवंक आनी जेजूक परगटूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिरगजेच्या कामांत आर्थीक रितीन आनी हेर रितीन कुमो केल्ल्या सर दानींक, हितेशींक आनी सर वावरेड्यांक तुज्या बेसावांनी तांच्या वावराचो प्रतिफळ तांकां लाभय. सदांच तांकां बरी भलायकी, मोतीक समाधान आनी तांचे हर एक इरादे सारिता मुखांत्र तांकां फावो जावन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्व बऱ्या देवा, तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका दिन वाचतना आमची प्रार्थना सडीत गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमचे जिवीत तूं जाणाय, आमच्यो गरजो तूं जाणाय आनी आमकां बरें कितें मेळ्ळेंय तूं जाणाय. जें कितें आमकां गरज आसा, आमकां बरें तें सर तूं आमकां लाभय. फाटल्या दिसांनी ह्या इगर्जे वाठारांत जाल्या सर वावरा खातीर, सर्वान दिल्ल्या सहकारा खातीर, बऱ्या मनान काम केल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या सर वावरा वरवीं आमचो भावार्थ वृद्धी जावं दी आनी फिरगस कुटुंबांत एका मनाचे एका काळजाचे जावन जियोंक तूं आमकां हर एकल्याक फावो कर. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणिको हाडून आयल्या बापा तुजे समोर आमकांच तुका भेटयता. दयेन स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. सर्वेस्परा देवा,
सृष्टीच्या रचणारा भेटेल का वास्तुका पूर्ण भोगोवासो मुळशा वावरान गेलो प्रीतू मेतो दिलो जिविताचो उंडो पत्नी खंजातलो ससनाच्या ससना देवा जय 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 देवा जय 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 देवा जय 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 ससनाच्या ससना देवा जय 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 देवा जय 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 देवा जय 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 कानिको हाडून आयल्या बापा तुझे सोबो आमकां तुका भेटयता दये तो स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा भेटयता वास्तुका वायट पदार्थांचो मुळशा वावरान केलो दाखवान तो दिलो जिवी दिवच्या पिवंतो जातलो ससनाच्या ससना देवा जय 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 देवा जय 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 देवा जय 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 ससनाच्या ससना देवा जय 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 देवा जय 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 देवा जय 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 कानिको हाडून आयल्या बापा तुझे सोबो आमकां तुका भेटयता दये तूं स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमचे जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळ्ळो हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराचे उबार
आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मर्याद जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदेन दिता हांव नासतना त्या पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं समयीत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करार Babarta so good purgatoria. Soumya Jesu, tujhe maran, hame samaranda. Tujhe puna जीवन को आमी प्रगटा तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आमी अद्रेता
बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणा असो ताच्या आनंद बरेत पुन्हा जिवनपणा असो आनी सर्गा सडणे असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे हे कूड आनी कत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव घेवन तांकार म्हूण येवच्या आमी सर्व सुभागी सम्यान तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली काळी मुझे सोनिया गायता तुझी महिमा बोड अतिगा रखा तुझ्या येण्या काळीस मुझे सोनिया गायता तुझ्या दाया तर ये सोनिया आय तुझो ताळो दी सदा काढू म्हाका धैर्य आदार तुझो तुझे सोमिया जीवी नोवे विदा रगर तुझे सोमिया तासदा भागयता मस्त तुझे सोमिया जीवी नोवे मोजिता बोय तान मोजी बाग जीवी नोवे यावो तरी
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मेत वेदा दोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांभाळता ते पोषण आमी सदांकाला शेव निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. हे मागण्याचे घर आपणाक भेटोवच्याक आनी ते नवीकृत करच्या सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यान सर्गीच्या देण्यांनी तो तुमकां बरो. शेकान शेक पृथ्वीचेर शिंपाडलेली आपली भुरगीं हे कुटाम घडोवन एकठांय जावची म्हूण देवा बापाची खुशी. आपले जिवे मंदिर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण तोच बाप तुमकां सगळ्यांक करूं. पातकाच्या सर बांदपासांतली देव तुमकां सोडूं तुमचे भितर बिडार करून संतोषांत तो तुमकां भरूं आनी सांता भक्तां सांगाती आपल्या सुखांत सदांकाळ जियोंक तोच बाप तुमकां सगळ्यांक व्हरूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचनो हांगासर जमलेल्या सर्वांक आयच्या दिसाचे संभ्रमाचे उल्हास हांव पाठयतां. ನೃದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಉಳಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ कृतज्ञतेಯನ್ನು सಲ್ಲಿಸೋಣ. काल जागून येता 3 वर्साची बगना घेऊन तुमचे मुखार हजर आसा. सारिता पिरगस पंजा हाच्या अभिवृद्धीचे काम हाती घेवन इगर्ज आनी सिमेस्तेच्या नवीकरणाचे आशीर्वचन नव्या ग्रोट्यांचेर आशीर्वचन आनी सांगातास पात्रोण सारिता मारी पात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां बलिदान भेटोवचो संभ्रम. आमची पात्रोण सारिता मुखांतर आमचेर बेसांव वतून आर्थीक रितीन आनी थोडींच कुटुंबां आसून पिरगजेचें अभिवृद्धीचें काम करूंक कश्टांचें जर तर हांगासर कितेंय जालां तर असाध्यास लेगून साद करचे शारोतीन म्हूण नांवाडलेली आमची पात्रोण सारिता हिच्या मजतीन सर हांगासर नांवां घडोवन सकल्यांत आमची पात्रोण सारिता मारी पात आज दनिया देवाक आमी अर्गां पाठयता. सांगतास आयच्या ह्या इगर्जेचें दुरस्तें काम करूंक आनी सरकारांतल्यान अनुदान हाडूंक परवानगी दिवन कामाक सर रितीचो प्रस्ताव दिवन जोगती मार्गदर्शन दिवन आमची परिस्थिती जाणा जावन अर्थीक कमा केल्ल्या आमच्या देशाच्या गवळी बापांचो मनपूर्वकी उपकार भोवता आनी सारिता मारी पात देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आयच्या संभ्रम एकमेसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरी रितीन देवाचो उतराचो नियाळ दिवन देव मंदिरांत आमी खंयच्या रितीन भाग्य जाय देव मंदिरा म्हूण कितें म्हणून आमकां नियाळांत आमकां सांगलां. सांगतास सेमेस्त्र आनी ग्रोट्टे आशिर्वचन करन आमचे खातीर मागिल्ल्या आमच्या देशाचे विकार जराल बाप भोवमानादीक मॅक्सिम एलोरोना हांचो हांव ह्या संदर्भी मनपूर्वकी उपकार भोवता. आमचे विकार जराल बाप मनशाचे मोगी साद्या स्वभावाचे हेरातय हुस्कोवाचे कोरोना संदर्भी तोवळ म्हाका फोन करन आमची हांगासर पंजाची परिस्थिती ते विचारतले. एक लागी पहिले विगाराक सांगतास पिरगसगारांक जेवंक खावंक आसागी सारक्या भलायकेंत आसागी वखदांची कितें गरज आसागी म्हणून तोवळ ते विचारन आसले. सांगतास आमच्या इगर्जेचें पाकें पोरणे जालां जनेला बागलां सुरयल्यांत आनी एर काम हाती घेवंक आसा म्हणली गरज गवळी बापांक तिळशिल्ल्या वेळार गवळी बापाच्या मुखेलपणा खाल ते हांगासर खुद्द येवन परिस्थिती समजोवन काम बऱ्या रितीन जावंक पाठिंबो तांणी दिला. आमचे सदांच मोग गोंयच्या विकास जरल बापांचो काळजांतान उपकार भोवता आनी सारिता मारी पात देवाची आशिर्वादां मागता. खंयचेय काम करीत जर प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन गरज आसा. आमचे विगार वार बाप भोवमानादीक लॉरेन्स मास्करेनास सदांच ह्या संगतींनी मुखार
आमच्या वारड्याचे तांडेली सदांच वारड्याच्या ह्या जाग्यांक सांगतात ते करतात जोगते मार्गदर्शन आणि पाठिंबो दितात आणि हांगासर जायते बोटी काम जाता आसतना भेट करून हांगासर कितें आनी की बरें पण करयेत म्हणून तांणी अभिप्राय दिवन आमकां मार्गदर्शन दिलां आणि आयच्या मिसाच्या बलिदानात सहभागी करून आमकां प्रोत्साह दिवच्या विगारवार बापांचो हांव मनपूर्वकी उपकार भोवडटां. सांगतास आयच्या ह्या संभ्रमाच्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आमच्या संतोषांत वांटेली जाल्ल्या वारड्याच्या ह्या जाकांचो सैरा ह्या जाकांचो पिरगजीच्या ह्या जाकांचो ह्या आनी सर्वांचो ह्या संदर्भी हांव उपकार भोवडटां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या देवस्तुतीक समादूर ताळ्यान गायन करून दोडती सोबाय दिल्ल्या गायन मंडळीचो तांकां तरबेती केल्ल्या ऑल्विन सुळ्या तशेंच सांगत दिल्ल्या युबर्ट लोबो आनी आयची व्हिडिओग्राफी केल्ल्या अविनाश हांचो हांव उपकार भोवडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आल्तार ताळयो निमाणे पेटया. हांगासर आल्तार भोव सोबीत आनी आकर्शीत रितीन दिसता जाल्यार ती भोव आकर्शीत रितीन फुलांनी सजयल्या. जय आमचे सिस्टर्स काडाबा, सिस्टर सुपिरियस, सिस्टर सिजी आनी सांगात्या सिस्टरांचो हांव ह्या संदर्भी उपकार भोवडटां. हांगासर ही फुलां उदक सून दिल्यांत श्रीमती प्रेसिला डिसोजा नागतीर्था आनी मैसूर तावन ही फुलां हाडून दिल्यांत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयची देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या सट्टांचो आनी भोव उमेदवारी रितीन भाग घेतिल्ल्यांचो उपकार हांव भोवडटां. सदांच म्हज्या वावरांत साका देवच्या गोळी परिशद उपाध्यक्षीन श्रीमती सेलीन डिसोजा आनी कार्यदर्शी श्री ओविन पिंटो हांचो सर पांचवी वाड्यांचो उपकारांचो आनी प्रतिनिधीचो आयोगांचो संयोजकी आनी संचालकांचो आमच्या पिरगेंच्या संघ संस्थांक आनी संध्यांक वेदी सेवा केल्ल्या आल्ता भुरग्यांचो क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांचो क्राशी वावराचे मुखेलपण घेवच्या श्री लुईस लोबो, श्री जेराल्ड डिसोजा आनी श्री जॉन डिसोजांचो म्हाका जेवणाची मांडावळ करच्या श्रीमती जुआन रॉड्रिगेस आनी हेर रितीन आदार दिवच्या लॅन्स डिसोजा, अशोक डिसोजा आनी विजय कुमार हांचोय हांव मनपूर्वकी उपकार भोवडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा हांगासर इगर्ज आनी वाठार नितळ करूंक कुंभ केल्ल्या सर्वांचोय हांव उपकार भोवडटां. बंटेस केलोंक कुंभ केल्ल्या बेळारेकारांचो सर रितीन वेवस्थे रितीन मांडावळ केल्ल्या श्री जेराल्ड डिसोजा, लॅन्स डिसोजा, अश्वित डिसोजा, सिल्वान वेगस, अनिल डिसोजा, सुनील डिसोजा, अशोक डिसोजा हांचो हांव उपकार भोवडटां. आनी हांची सेवा केवल 1-2 दिसांची न्ही बगर वर्सभर हांगासर इगर्जेंत सेवा निरंतरते दिवन आसात. सिमेस्त्र नवीकरण आनी इगर्जेक दोरो हाका सरकारा दावन अनुदान मेळचे खातीर कुंभ केल्ल्या श्री मिथुन डिसोजा आल्लीपादे असो उपकार भोवडटां आनी सारिता मारिपाद देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी केल्ल्या प्रवीण विटला हांचोय उपकार भोवडटां. सांगातास साऊंड सिस्टम उदक सून दिल्ल्या हांचोय हांव उपकार भोवडटां. जेवणाची मांडावळ केल्ल्या प्रिन्स कॅटरास निर्मार्गा असो मालक फिलिप डिसोजा हांचोय हांव उपकार भोवडटां. येवच्या आयतारची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक सारिता वाडेकारांक गेल्या आयतारा मिसावळार जमा जाल्ली काणीक 1750 रुपये तुमच्या उदारमणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवचो बुधवार त्या दीस प्राचीत काळाची सुरवात आमी करता. मीस सांजेर 5:30 वरांक सर्वांनी मिसाक हजर जावन प्राचीत काळाची भक्तीपणी सुरवात करूंक हांव उलो दितां. ಬರುವ ಬುಧವಾರ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಕಾಲವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆವತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. आता निमाणगी जल्लेंस ह्या जाकाणी एका तासविरेक सांगाता मेळचे. मी जल्लेंस तुमकां सांगता की जेवणाच्या ह्या संभ्रमाचे जेवणाची मांडावळ आसा आनी ह्या जाकांक त्या घरच्या मळी आसलांत आसतले दर म्हयनेक जेवणाच्या कुडांत आनी जमलेल्या समेस्तांक माटवांत जेवणाची मांडावळ केल्या. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಪದಿಂದ ತಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
हे फेस्त हे संभ्रम बऱ्याच जाय जाल्यार जायत्या जाणांचो आदार गरजेचो. ह्या संभ्रमाक मुद्दम दिवन सहकार दिला तांची नांवां उलो करता. विगार वार बापाणी तांकां मनाची वात माटी जाय म्हणून हांव उलो दिता. पंजाबडो जेकब डिसोजा आणि कुटाम कलका, हेराल्ड रोड्रिगेस आणि कुटाम पेरमाजे, डॉक्टर प्रकाश डिसोजा आणि कुटाम पंजा, मेरी मचादो पेरमाजे, फ्लोरिन डिसोजा पेरमाजे, मगदलिन डिसोजा पटारा, सिल्वेस्टर मचादो आणि कुटाम पेरमाजे, जोगिम डिसोजा आणि कुटाम पटारा, हेनरी डिसोजा आणि कुटाम कोटरंजा, रेमिडी डिसोजा आणि कुटाम नायरकरे, अँडी डिसोजा आणि कुटाम बटारा, सारिता वडो, अँटोनी डिसोजा आणि कुटाम पल्लोडी, अशोक कर्नेलियो आणि कुटाम पल्लोडी, आयडा वेगस आणि कुटाम पल्लोडी, लुइस लोबो आणि कुटाम पल्लोडी, जॉन डिसोजा आणि कुटाम गुंडेडका, लॉरेन्स डिसोजा आणि कुटाम पुंडकायर, बर्नार्ड डिसोजा आणि कुटाम गुंडेडका, मेरी डिमेल्लो आणि कुटाम पंजा, सिप्रियन डिसोजा आणि कुटाम गुंडेडका, मथायस डिसोजा आणि कुटाम पंजा, नित्यादर वडो, गिलबर्ट सुवारिस आणि कुटाम सुब्रमण्यम, जॉन अनिता डिसोजा आणि कुटाम सुब्रमण्यम, जॉनी जॉर्ज आणि कुटाम बळपा, जोसेफ विलियम आणि कुटाम बळपा, प्रीतम पिरेरा आणि कुटाम अबुधाबी, वलेरियन डिसोजा आणि कुटाम सुब्रमण्यम, कार्मिन मोतेरो आणि कुटाम सुब्रमण्यम, अनिल रेशमा सल्डान आणि कुटाम सुब्रमण्यम. बेळ्ळारच्यांनी थोड्यांनी थंयसर मुद्दम दिला, कोणे पर मुद्दम दिला थंयसर हांगासर आसल्यांनी तुमी मनाची वात तुमी हांगासर येवन घेवची. संगतास अजय आणि मारिना क्वाड्रास दुबई, फिलिप कर्नेलियो आणि कुटाम बॉम्बे, आयडा लियो आणि आयशल डिसोजा बेलतंगडी. मनाची वात वाटल्या विगार वार बापांक देव बरें करूं म्हणटा. आता आमच्या पिरगजेच्या अभिवृद्धीच्या कामाक दान दिवन आमकां कुमो केल्ल्या सरदानीक आता आमी मनाची वात आणि सारिताची तस्विरेची फोटो आमी दिवंक मान करूंक आमी आशेता. आणि ही मनाची वात दिवंक हांव विगार जरल बापांक हांव उलो दिता. या कामाक आमच्या DSAच्या सेंट्रल पुलातावन आमकां 8 लाख रुपये दिल्यात. आमचे प्रोक्युरेटर DSAचे प्रोक्युरेटर बाप आसात तांणी ही 3 लाख आणि वयर मायकल डिसोजा मंगळूर, सांजुजे कामेली पिरगज निर्मार्गा विगार वारणी गोळी परिषद, देवादीन विक्टर आणि सिसिलिया डिसोजा हांच्या उडासाक तांच्या भुरग्यांनी दान दिला. सुब्रमण्य 2 लाख आणि वयर रुजाई कॅथेड्रल विगार आणि गोळी परिषद मंगळूर, 1.5 लाख आणि वयर मेरी डिमेल्लो आणि कुटाम पंजा, 1 लाख आणि वयर पवित्र आत्म्याची पिरगज कुटाम विगार आणि गोळी परिषद बाजाल,
जुलियाना प्रेमवास आणि कुटाम मंगळूरू, मरिया जेन कस्तिलिनो आणि कुटाम उद्यावर, $50,000 आणि वैर सान फ्रान्सिस सावेर फिरगस विगार आणि गोळी परिषद बिजय, मायदे देवस फिरगस विगार आणि गोळी परिषद पुತ್ತूरू, लुईस लोबो आणि कुटाम पल्लोडी, विन्सेंट डिसोजा उप्पिनंगडी, रिचर्ड लेलिडी कुन्ना आणि कुटाम मडंत्यार, मेरी सल्डाना आणि कुटाम मंगळूरू, $30,000 आणि वैर वलेरियन डिसोजा आणि कुटाम सुब्रमण्य, $25,000 आणि वैर लीना रोज डिसोजा मंगळूरू, सान जोकिम फिरगस विगार आणि गोळी परिषद कडाबा, डॉक्टर आर्थर डिसोजा कुलशेगर, कैरन टाउरो बेंगलुरु, फेलिक्स जीना गोन्सालेस सुल्या, लीजा डिसोजा आणि कुटाम वजई मुंबई, विशन पेरार इगर्स विगार आणि गोळी परिषद वलेन्सिया, सान ब्रिजिट आयर्लंड इगर्स विगार आणि गोळी परिषद सुल्या, अविनाश मोंतेरो आणि कुटाम तोक्कोटू, आशा डिसोजा पुत्तूरू, $20,000 आणि वैर अनिल रोशन लोबो, TH रॉड्रिगेस बोरिवेली, $10,000 आणि वैर आल्बर्ट लोबो मूडबिद्री, जॉनी जॉर्ज आणि कुटाम बळपा, रोनाल्ड मस्करिनेस आणि कुटाम बोंदेल, डॉक्टर प्रकाश डिसोजा आणि कुटाम पंजा, मरीना डिसोजा दुबई, लॉरेंस फर्नांडिस मंगळूरू, हेनरी डिसोजा आणि कुटाम पंजा, जकीना डिसोजा आणि कुटाम मारेल, अशोक कर्नेलियो आणि कुटाम पल्लोडी, नेल्सन कस्तेलिनो आणि कुटाम कुत्तिगार, सांजू बाप्तिस्ताचे फिरगस विगार आणि गोळी परिषद कपकडा, पाउल पिरेरा आणि कुटाम सुब्रमण्य, जिओ जोनी बळपा, बर्नार्ड डिसोजा आणि कुटाम गुंडटका, नॉर्बर्ट तावरो मंगळूरू, क्लिफर्ड मिरांदा बेंगळूरू, मिलाग्रे सिगज विगार आणि गोळी परिषद, मर्सिलेन डिसोजा पुत्तूरू, रेमिडिया डिसोजा आणि कुटाम नायरकेरे, फादर लॉरेन्स मस्कारिनस पुत्तूरू, फादर बाजिल वास वर्काडी, $5,000 आणि वैर मेरी फर्नांडिस मुडिपू, जॉन्सन लोबो आणि कुटाम उडपी, नेतर मोंतेरो आणि कुटाम सुब्रमण्य, लॉरेन्स डिसोजा पुंडुकायर, जेकब डिसोजा कलका, गिलबर्ट डिसोजा आणि कुटाम सुब्रमण्य, हेराल्ड रोड्रिगेस आणि कुटाम पेरमाचे, एलिझा डिकुन्ना आणि कुटाम देरेबाईल, पीटर डिसोजा आणि कुटाम पुणे, क्राइस्ता अल्पसंख्याक सोसायटी सुल्या, जेकब डिसोजा मडिकेरी, आर्थर डिसोजा आणि कुटाम बेळ्ळारे, जॉन अनिता डिसोजा आणि कुटाम सुब्रमण्य, संतोष डिसोजा आणि कुटाम पेरमाजे, जोकिम डिसोजा आणि कुटाम बटारा, अनिल मोंतेरो आणि कुटाम सुब्रमण्य,
अंजलिनो गोम्स आणि कुटाम पेरार, रॉयस्टन पिंटो आणि कुटाम मूडबिद्री, विलियम डिसोजा आणि कुटाम बेंगळूर, पिया डिसोजा आणि कुटाम नायरकेरे, पद विक्टर डिसोजा सुಳ್ಯ आणि या इगर्जेचे कॉन्ट्रॅक्टिंग काम बऱ्या रीतीने काम करून केला आणि इगर्जेक चेहरा दान दिल्यांत मायकल डिसोजा आणि कुटाम मूडबिद्री आणि इगर्जेचे इंटिरियर्स काम केला. डेव्हिड आर्टिस्ट जाऊन काम केला. डेव्हिड डिसोजा निर्मार्गा, तसेच रोनी आंबेंबळ आणि प्रधान थंयसर वाचपाचे स्थान ताणें दान दिला आणि इंटरलॉक्स काम केला. रतीश इंटरलॉक वामद पदाव या संदर्भी दान दिल्या रेखलांचोय हांव मनपूर्वक उपकार उरता आणि सानिता मारी पात हांव देवाची आशिर्वादा मागता. परत जमलेल्या तुमकां सर्वांकी हांव आयच्या दिसाचे आयच्या संभ्रमाचे शुभाशय पाठयता. तुमकां परत देव बरी रात मागता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयता. हांगासर जमल्या याजकां तर्फेन, आमच्या बीस साहेबा तर्फेन आणि हांगासर आयिल्ल्या सैऱ्यां तर्फेन. खंयचोय वावर शाबितायेन पोंताक पावो जाय तर ताका एक मुखेलपण गरजेचें आनी हें मुखेलपण म्हणादी बाप अमित ताणें घेतला आनी यशस्वीन हें काम पोंताक पावयलां. ताची हेर जबाबदारी, इस्कॉलाची जबाबदारी, फिरगजेची हेर जबाबदारी सांगाता. ही जबाबदारी फिरगज गोळी परिशदेक, आर्थीक परिशदेक, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी हेर मुखेल्यांक सांगाता घेवन हें हो सगळो वावर भोव अपुरबायेन पोंताक पावोसो तांणी मिनत घेतल्या. ह्या इगर्जेंत हें फाटलें सगळें पिंतुरां आनी पळयतना खुशी जाता. सोबीत तरान सगळें काम केलां. थोड्या तेंपादी हांव हांगासर आयिल्लो. बी साहेबान सांगिल्लें हांगासर तांणी विनंती केल्ल्या वेळार तें कशें आसा पळय म्हणून हांव आयिल्लो आनी हांगा असले की ह्या इगर्जेक नवीकरण गरज आसा म्हणलें आमकां भोगुल्लें आनी हो वावर बाप अमितान सांगाता हेरांक फिरगजकारांक घेवन जायत्यांच्या बऱ्या मना वरवीं हें काम पोंताक पावलां. इगर्जेचें नवीकरण, निकेप जाग्याचें नवीकरण आनी मोरयेसो आनी सारितासो ग्रोट्टो. जशें येदोळस उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे असाध्य आसलें साध्य करचें सांतीन ह्या फिरगजेचें पात्रोन आनी तें तिणें करून दाखयलां. आनी तीस पात्रोन सांतीन आमच्या जिवितांत तेंच करता म्हणलें आमी मानून घेवचें आनी तिच्या मुखान देवाची ससाई आमचेर मागची. देखून सगळ्यां तर्फेन विगार बापा अमित तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी वारड्याचो विगार वार तांकां अभिनंदन पाठोवन एक शॉल अर्पूंक खुशी वाडटा वारड्याच्या याजकां तर्फेन आनी जमलेल्या याजकां तर्फेन. विगार वार भोव मनादीक नमस्कार तांणी एक चिंता पाठयलें भोव सूक्त म्हण हांव चिंता तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता फादर अमित असोय वावर करचो. फादर एंटनी प्रकाश मंतेरो बेल्लारेची प्रत्येक जबाबदारी घेवन आसा. तांकांय हांव अभिनंदन पाठयतां. उपाध्यक्ष मनेस्तेन सेलीन, कार्यदर्शी मनेस ओविन, सगळे फिरगज गोळी परिशद, आर्थीक समिती आनी हेर समित्यो आयोग सगळ्यांक सर बरें मागता. ह्या सर वावरा वरवीं फिरगज असो एकवट आनीक सोडोवन दी. फिरगज बरी जावं दी, आध्यात्मीक तरान बरी जावं दी आनी लौकीक तरांनी सर आमचो लोक अभिवृद्धीच्या मेटांनी फुडें वचों दी म्हूण म्हजी आशा आनी मागणें. म्हज्या तर्फेन, बीस साहेबा तर्फेन, हांगासर जमल्या सर याजकां तर्फेन हांव याजकांक आनी तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां. देव बरें करूं. आता आमच्या विगार वार बापा लागीं जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक आवलो दिता. वगड भाव भयणीनो,
या संतोषाच्या दिसा इगरचे नवीकरण पदरबाच्या घराचे नवीकरण सिमिस्त्र ग्रोट्टो हे सकट काम हांगासर भोव सोबीत रितीन जाला देवाक आमी अर्गां दिली. आतां कुटुंबा स्पिरितान आमी जेवंक वेच्या जेवणाचेर देवाचें बेसांव मागया. सर्गीच्या भोव मंगळा बापा तूं सर बरो आमचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांक तूं बेसांवांनी भरताय, दिसपडटो ग्रास दिताय, आमच्या ओवरा प्रतिफळ दिताय आनी आमचें जिवीत संतोशान समाधानान तूं भरताय. तुका आमी अर्गां दिता. आज पंजा सारिताक समर्पिल्ल्या ह्या इगर्जींत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या फिरगेजीन जाल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी आयच्या दिसा सर आमी सांगाता मेळोन तुका दिनवसता. सारिता आमच्या पात्रां मरिफात दराळ बेसांवां ह्या फिरगेजीचेर ह्या कुटुंबांचेर ह्या गांवाचेर तुवें घाल्याय आनी ह्या परजेची तुवें दया केल्याय. तुका आमी अर्गां दिता. हेज्या संतोशाच्या दिसा फिरगस कुटुंबाचें जेवण आमी जेवंक वेता. ह्या जेवणाचें तुजें बेसांव घाल. हें जेवण आमकां कुडीक घटाय दितना आनी ही चड आनी चड आमी मोगान सेवेन तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर. ह्या बऱ्या कामा खातीर आदार दिल्ल्या सर्वांकी 100 तुज्या आशिर्वादां दी आनी सर्वांचें जिवीत संतोश भरीत कर. हे भुरग्याच्या विगाराक आनी सर्व लोकांक तुज्या मोगान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मंगळचनो हांगासर खडाबा पिरगजीचे तांच्या पिरगजीच्या जुबलेवाच्या शतमाना संदर्भी तांणी मांडून हाडिल्ल्यो लाकिडीप तांणी घेवन आयल्यात. ह्या संदर्भी तुमी तांकां फाटीमदींचो प्रोत्साह दिवचे. प्रियरे, खडाबा ಚರ್ಚಿನ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕಿಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸಿದೆ, ಸನಿಹ ಬಯಸಿದೆ.
का